देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. लुकाचो 22 वोड 41 to 51. जेजूचो आवय बापूय वर्साच्या वर्सा पास्काचे पोरबेक जेरुसलेमान वेतालो आनी तो 12 वर्साचो जालो तेन्ना ती पोरबेक सदांचे भाशेन जेरुसलेम गेली आनी पोरबेचे दीस सोरले उपरांत परतून येताली तेन्ना आवय बापायक कळो नासतना भुरगो जेजू जेरुसलेमांत फाटीं रावलो. पूण तो वाटेच्या सांगात्या बरोबर आसतलो म्हूण सोजमून ती एका दिसाची वाट चलून आयली आनी सोयऱ्या दायऱ्यां आनी वळखीच्या लोकां मदें तांणी ताका सोदलो. तो मेळ्ळो ना जातोच ताका सोदीत परतून जेरुसलेमांत गेली आनी 3 दिसां उपरांत शास्त्रां मदें बसून ताचें आयकून आनी तांकां विचार करून आसलो तसो तो तांकां मेळ्ळो. ताचे आयकताले तांकां सोमेस्तांक ताच्या गिन्यानाचें आनी ताच्या जबाबाचें मोठें अजाप दिसलें. ताका थंय पळोवन ती अजाप जाली आनी ताचे आवयन ताका म्हटलें, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय, कोर्ती हुस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदूंक भोंवल्यां. आनी ताणें तांकां म्हटलें, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदताल्यात? तर म्हजे बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नकलो आसल्यात. पूण तो उलयलो तो तांकां सोजमल्लें ना आनी ताचे बरोबर तो नाजरेताक गेलो आनी तांकां घालतो रावलो. ताची आवय हें सगलें आपल्या काळजांत सांबाळून दवरताली. सर्वेस्पराचें उतर. सर्वेस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ. आंकवार मारयेचें काळीज हुस्क्यान भरलोलें, दुसऱ्यांच्या गोरजांक पावता तसलें आनी बोगसोण्याचें काळीज, सायबीण मायेचें आख्खें जिवीत मागण्याचें आनी सेवे चाकरेचें आसलें. मागणे आनी सेवा चाकरी सांगातान वेतात. सायबीण मायेची देख घेतना आमी मागण्याची मनशां जावंक आनी दुसऱ्याचो मोग आनी सेवा करूंक दुसऱ्यांच्या आदाराक पावूंक वावरुया. आमेन.